गोंयान एक व्हडलो विषय चल्ला आनी एक इशू चल्ला, पूण त्या विशयाचेर फक्त लोक उलयता. पॉलिटिकल पार्टी सगळे तोंड धापून ओगी आसा. ती म्हटल्यार वायगिणी बिचा वयली ही वॉल. जी वॉल रेडी जाल्या, लोकांनी आवाज रेज केलो, आमच्या आरच्या भुरग्यांनी रेज केलो, गांववाल्यांनी केलो. कोर्टान पासून मॅटर आसा, पूण पॉलिटिकल पार्टीज हेचेर उलोवपाक रेडी ना. आतां कित्याक ते तुमकां सांगपाची गरज ना. आतां एका हॉटेलान, हे जे हॉटेल आसा, ह्या हॉटेलान सिद्धार्थ गोंय, ह्या हॉटेलान खंय ती बांदले आपले, आतां कोण म्हणटा ते प्रायवेट प्रॉपर्टी. आतां बरें धर, आतां बीच सुद्दां तेंच्यांनी आपलो प्रायवेट केलो धर, जाल्यार बिचार बांदपाक परमिशन आसा काय? लोकांचे कितलेशेच प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, लोकांचे बिचार प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, लोकांचे रिवर बँकाचेर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, लोकांचे दोंगराचेर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, शेतान प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. सो हेचो मिनींग आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून आपणाक जाय ते करपाचे आपल्या बापायचो फात कसो? हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटा. सगळे लॉज, सगळे रुल्स फक्त कॉमन गोंयकाराक लागता. गोंयकार जर एक टॉयलेट बांदतलो, सादी आपल्या घराक, आपल्या लोकांक, आपल्या फॅमिलीक लागून जर टॉयलेट बांदतलो, तेका 1000 तरेची परमिशन लागता. पोल्युशन, हे ते हेल्थ, मादी गोबर सगळें लागता. पूण हांगा येदे व्हडलें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाला आनी तेका सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आयज प्रोटेक्ट करतात. तोंडाचेर टेप मारून सुशेगाद आसा. काल जेन्ना काँग्रेसचो प्रेसिडेंट गिरीश, तेका क्वेश्चन विचारलो रिपोर्टरान की हेजेर तुमचे कमेंट कितें, जाल्यार तो सांगता कितें, आमी पार्टी मिटिंगेक हे डिस्कस केले आनी आमी पयले खंय तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट चॅक केले. सो तेंचे डॉक्युमेंट्स गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिलें आनी मॅटर कोर्टान आसा म्हणून आपूण ह्या हेचेर उलोवपाक शकना म्हणून. हांव गिरीशाक विचारपाक सोदतां, म्हादयचें प्रकरण सुप्रीम कोर्टान आसलें तेन्नाय डॉक्युमेंट सबमीट जाल्ले, तेन्नाय तुमी डॉक्युमेंट चॅक केले, जाल्यार तुमी म्हादयचेर कित्याक उलयताले? ऑक्सिजन जीएमसीन मेळना, लोकांचे हाल जाता, लोक मरता म्हणून कोर्टान केस आसली कोविडाची. ती कोर्टान केस जाल्ली तेन्ना तुमचें तोंड कित्याक उबें जाल्लें? तेन्ना तुमी कित्याक तोंड उगडून उलयताले? कित्याक बोवाळ मारताले? म्हणल्यार तुमकां जाय पळय ते इश्यू तुमी घेवपाचे आनी तुमकां कोणाक सेफगार्ड करपाक जाय पळय ते इश्यू तुमी ओगी राव दवरपाचे. आनी सगळे जाणां कोण विसरूंक ना, तुमचोच चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हे हॉटेल वाचयल्लें रातोरात लॉ चेंज करून 2009 सालान, आनी म्हणून तुमचे आयज माउथ शट आसा. आतां आमकां खबर ना तुमकां फंडींग मेळटा काय, तुमकां प्रमोशन मेळटा काय, कितें मेळटा तें वी डोंट नो. पूण ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर आख्खें गोंय उबें जालें. सगळ्यांनी आयज नॅशनल मिडियाचेर न्यूज पावली, सिग्नेचर कॅम्पेन जाली, जाल्यार तुमची जाप काडपाक रेडी ना. रेजिनाल्डाक क्वेश्चन केलो, जो गोंयचो सेवियर म्हणटा आपणाक, तेका क्वेश्चन केलो जाल्यार रेजिनाल्ड म्हणटा पार्टीन आपलें कांय स्थान ना आनी आपूण काय उलोवपाक शकना. अरे तूं एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या इश्यूचेर तूं बोवाळ मारता मरे. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जालें की तूं उखलून आपडटा. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पार्ट घातल्यात तुवें, थंय तुवें कारगील करून दवरला, दॅट इज डिफरंट थिंग. पूण तूं एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन, एवरी गांवांत कितें जालें की तुजें तोंड उगडटा, जाल्यार वायगिणीच्या बिचाचेर ही वॉल जाली, तुजें तोंड आतां कित्याक उगडाना? मागीर सगळ्यान इम्पॉर्टंट, चॅनल लायले, टीव्ही लायले की तुमकां 3:30 4 राहुल मांद्रे आम आदमी पार्टीचो बडबड करतना दिसता. कितेंय जावं बडबड करता तो आसा. जाल्यार हे राहुल मांद्रेची आनी तेजी टीम आयज हो विशय कित्याक घेयना? आम आदमी पार्टीचे आनी हे वॉलाचें रिलेशन कितें? हे राहुल मांद्रेन मातशें सांगपाचें. कित्याक ते गोंय वांटोवपाचे गजाली सांगता. आमी बिझनसमॅनाक आमी क्रोनी कॅपिटलिझम सपोर्ट करिना म्हणून सांगता, आमी कॉर्पोरेट सपोर्ट करिना म्हणून सांगता, आमी कॉमन गोंयकारांक म्हणून सांगता, आमी आम आदमीक लागून म्हणून सांगता. जाल्यार ही कॉर्पोरेट हॉटेलान उबी केल्लेली वॉल, इल्लिगल वॉल, आयज तेचेर आम आदमी पार्टी कित्याक ओगी आसा? तुमकां दिल्लीच्यान ऑर्डर येयला ओगी राव म्हणून, काय आनी खंयच्यान ऑर्डर येयला ओगी राव म्हणून?
हे मातशें आम आदमी पार्टीन क्लियर करचें, कित्याक तुमी जे लोकांक पिशान काडटात, बसतात आनी थंय प्रेस कॉन्फरन्साक येता, काम तुमचें कांय ना, तें मातशें आतां बंद करा आनी ह्या विशयाचेर उलया. हांगा जी वॉल क्रिएट जाल्या, हांगा एक आमचो सगळ्यान कितलो ब्युटिफूल बीच, सामको ल्हान. पयलीं म्हटल्यार हांगा येदें व्हडलें हॉटेल घालून ते बिचाचेर हितून प्रायवेटायझेशन ऑलमोस्ट केल्लें आहा आनी आतां तेजें डिस्ट्रक्शन चालू आसा. हे डिस्ट्रक्शन चलतना हे पॉलिटिकल पार्टी ओगी कित्याक? आनी विजय सरदेसाय तेका विचारपाक सोदता की हो बीच गोंयान आसा काय भायर आसा? तुजें गोंयकारपण तूं जें उलयता पळय सदांच, गोंयकारपण तें गोंयकारपण गेलें तरी खंय? हो वायगिणी बीच गोंयान पडटा काय पाकिस्तानाच्या बॉर्डराक पडटा काय महाराष्ट्राच्या बॉर्डराक पडटा काय खंय पडटा पळय, हे विजय सरदेसायन मातशें क्लॅरिफाय करचें. कित्याक एवरी टायम तुमी गव्हर्मेंटाचेर चडपाक, गव्हर्मेंटाक गाळी मारपाक तुमी फुडें आसता. तांकां गाळयो मारपाच्यो नो डावट, पूण ह्या विशयाचेर तुमची तोंडां बंद कित्याक? MGP तोंड उगडिना, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कोण तोंड उगडिना, हांगा कोणूच तोंड उगडिना. म्हटल्यार माती मोव मेळटा पळय थंय तुमी पोखरता. तुमकां ज्या जाग्यार बेनिफीट आसा त्या जाग्यार तुमची तोंडां उगडिना आनी असल्यांनी तुमी गोंय साल्वार करतले. आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड हेंच्या हातीन जर सत्ता गेली, हे काडून फक्त कॉर्पोरेटाक गोंय काडून विकतले. जशे दिल्लीकारांक आतां हे विकता तशे परते दिल्लीकारांकूच विकतले आनी व्हडले जे कॉर्पोरेट्स आसा पळय गोंयांत, तो गोंयकार जावं कोणूय जावं, कोणाक बीच डिस्ट्रॉय करपाचो रायट ना. हांगा नॉर्मल कॉमन गोंयकाराक सादें तुमी एक रूम काडटलो, टॉयलेट बांदतलो, एक सादें बारीकसो गाडो घालतलो जाल्यार तुमी ताका त्रास करतात. 1000 तरेची परमिशनां हाड म्हणून सांगता, पूण हांगा येदें व्हडलें आख्ख्या बिचार वॉल बांदून दवरल्या कितलीशी लांब, त्या बिचाचेर वयचेर त्या वॉलाचेर हे उलोवपाक रेडी ना. सो लोकांक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता की हे जे पॉलिटिकल पार्टी गोंय साल्वार करपाचे गजाली सांगता, प्लीज पळया तेंचे आयज, तेंचे सायलन्स पळया, नोट करा. हे सायलन्स इतल्याक लागून आसा की तांकां एक तर तेंचो भंय आसा, ना जाल्यार दुसरें म्हटल्यार तांकां खंयच्यान ना खंयच्यान हेचो ह्या पार्टे कडल्यान तांकां कितें ना कितें तरी बेनिफीट मेळटा. दोनूच जावपाक शकता. एक तर तेंची माउथ शट केला, तांकां बेनिफीट मेळटा, ना जाल्यार तांकां दिसता की हो वायगिणी बीच बाबा गोंयान ना म्हणून. आनी हे पॉलिटिकल पार्टी तुमकां दिसता कॉमन गोंयकारांक लागून झगडटले म्हणून? आयज कॉमन गोंयकाराचो गोंयचो बीच काबार जाता, बीच डिस्ट्रॉय जाता, तेजेर उलोवपाक ते रेडी ना. बाकी सगळे ट्विट्स करता, बाकी सगळे फेसबुकार घालता, सगळे चलता तेंचे, पूण हेचेर उलोवपाक रेडी ना.